नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। केंद्राच्या इंडियन पोर्ट बिलाचो हुस्को गोंयांत राज्याच्या कायद्यात जावपी हस्तक्षेपाविशयी कळयला। केंद्राची अजून जाप ना, सरकारूच सांगता सगळे कायदे ह्या बिला फुडें रद्द। कोरोनाच्यो वाडट्यो केशी पळोवन कर्नाटक सरकाराचे नवे निर्बंध। महाराष्ट्र केरळांतल्यान पॅसेंजरांक वाशीन घेव ना घेव आरटीपीसीआर टेस्ट सक्तीची। पावसान विसव घेतलो तरी पावसाक लागून फुगिल्ल्या वस्तूंचे पडप चालूच। मडगांवां गांधी मार्केटांतले रॉयल लॉजाचो एक भाग कोसळ्ळो, सुदैवान सगळे साल्वार। विद्याधीश तीर्थ स्वामींचो पीठाधीश म्हणून पयलो चातुर्मास सुरू। पर्तगाळी मठान अनंत चतुर्दश मेरेन व्रत। भूमिपुत्र बिलांतल्यान सरकार गोंयांत झोपडपट्टी वाडोवंक सोदता काय? गोवा फॉरवर्डाचो प्रस्न। टीसीपीच्या कायद्यांक अर्थूच उरचो ना, विजयाचो दावो। सरकारान फोर्सान 11 बिलां पास केली, राज्यपालाक निवेदन। आणि कोविड एसओपी पाळून जाली कॉमन एंट्रन्स टेस्ट। 10वे उपरांत सायन्साक वा डिप्लोमाक वचपी भुरग्यांचो परीक्षेक बरो प्रतिसाद। केंद्र सरकाराच्या इंडियन पोर्ट बिलाच्या मसुद्यात राज्याच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करपाच्यो तरतुदी हो कायदो जाल्यार ल्हान पोर्ट आनी राज्यांच्या अधिकारांत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बदलाचे अधिकार केंद्राक मेळटले। गोंय सरकारान राज्याच्या हरकतीविशयी केंद्राक कळयला म्हणून मंत्री मायकलान जाप दिली। विधानसभेत कुडतरीचो आमदार आलेक्साच्या प्रस्नाक पोर्ट मंत्र्याची जाप। हे बिल पास जाल्यार गोंयांतले म्हत्वाचे कायदे गुड्ड्याक मारचे पडटले हेंवूय सरकार मान्य करता। केंद्राच्या इंडियन पोर्ट बिल ड्राफ्टाचो परिणाम गोंयाचेर जातलो म्हूण आलेक्साच्या प्रश्नाक पोर्ट मंत्री मायकल लोबोची जाप। पळयात नेमको कितें परिणाम जातलो तो। ह्या बिलाच्या कांय तरतुदीं खातीर राज्याच्या अधिकारांत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप आनी बदल करपाचो अधिकार मेळटा। राज्यांकडे आशिल्ल्या ल्हान पोर्ट्सांच्या अधिकारांतूय केंद्राचो हस्तक्षेप जावं येता। अधिकारांनी जावपी हस्तक्षेपा विशीं गोंय सरकारान केंद्रा कडेन आपली बाजू मांडल्या म्हूण मंत्री लोबोन कळयला। दुसरे वटेन मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज बिल संसदेत मांडला, ताचो परिणाम राज्यांचेर जातलो। लुईजीन फालेरान हो प्रश्न विचारिल्लो, ताचेर टीसीपी मंत्र्यान जाप दितना ह्या बिलांचो पुराय टीसीपी कायदो ओडीपीचेर परिणाम जातलो म्हूण सांगले। हे विशीं केंद्र सरकाराक राज्य सरकारान कळयला, मात अजून केंद्रान जाप दिल्ली ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। कोरोनाच्यो वाडट्यो केशी पळोवन कर्नाटकान महाराष्ट्र आनी केरळा सावन येवपी लोकांक आरटीपीसीआर टेस्ट सक्तीची केल्या। वॅक्सिन घेतल्या आसत जाल्यारूय 72 वरां भितर केल्ले टेस्टीची सर्टिफिकेट दाखोवचीच पडटली म्हणून कर्नाटकान सरकारान स्पश्ट केलां। तशेंच जे कर्नाटकांतल्यान सदांच कामा खातीर वा शिक्षणा खातीर येवप्यांनी दर 15 दिसांनी टेस्ट करून घेवची म्हणूनय कर्नाटकान सांगलां। कोरोनाच्यो वाडट्यो केशी पळोवन कर्नाटक सरकारान महाराष्ट्र आनी केरळा सावन येवप्यांचेर कडक निर्बंध घाल्यात। विमान, बस, रेल्वे वा खाजगी गाडयांनी येवपी सगळ्याच पॅसेंजरांनी 72 वरां भितर आरटीपीसीआर टेस्ट केल्ली आसूंक जाय। वाशीन घेतिल्ल्यांकूय आरटीपीसीआर टेस्ट सक्तीची केल्या। भायल्या राज्यांतल्यान कर्नाटकात येवपी गाडयेन रेल्वेन बसतनाच कंडक्टर टीसीन तांणी टेस्ट रिपोर्ट बरोबर घेतला काय ना ते तपासूंक जाय म्हूण कर्नाटक सरकारान सांगलां। कर्नाटक सीमेवेले जे सदांच कामा खातीर वा शिक्षणा खातीर कर्नाटकात येतात तांणी दर 15 दिसांनी टेस्ट करून घेवची म्हणूनय सांगलां। हेल्थकेअर प्रोफेशनल 2 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक टेस्ट सक्तीची ना। मरणाच्या दारांत आशिल्ल्यांक कर्नाटकान उपचाराक हाडप्यांची एमर्जन्सी टेस्ट करतले म्हणूनय कर्नाटक सरकारान स्पश्ट केला। केरळा आनी महाराष्ट्रांत केसी वाडना फुडें कर्नाटकातूय केसींचो आंकडो नेटान वाडपाक लागिल्ल्यान कर्नाटक सरकारान ताकतिकेन हो निर्णय घेतला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पावसान विसव घेतलो तरी पावसाक लागून फुगिल्ल्या वस्तूंचे पडप चालूच आसा। मडगांवां गांधी मार्केटांतले रॉयल लॉजाचो एक भाग कोसळ्ळो। नशीब ते वेळार थंय कोणूच नाशिल्लो। पुलिसांनी खबर कळटकीच धांव घेतली आनी बिल्डींग खाली केली।
दुसरे वटेन गांवांनी हुंवाराक लागून आयिल्ली परिस्थिती जाग्यार घालूंक सगळ्या पावंड्यार यत्न चालू आसात. पावसान विसव घेतलो तरी पावसाक लागून खुबशा पोरण्या वास्तूंक मार बसला. चडशी मातयेची घरां पोरण्यो बिल्डिंगो फुगल्यात. ताचे परिणाम हळूहळू दिसूंक लागला. मडगांव गांधी मार्केटांतल्या रॉयल लॉजाचो एक भाग कोसळ्ळो. तुमचें कितें नुकसान जालां? नुकसान तें टॉयलेट बाथरूम आतां मेन कशें सांगूचें हांव काम करता. तुमचे कोण कामगार कोण आशिल्ले ते वाटेचे? ना 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 कोण नाशिल्ले? तशें आमी स्पॉटार वयले ऑब्जर्व केलें कितें थोडो पार्ट आसा बिल्डिंगेचो तो कॉलेप्स जाला. सो आनी जी कॅज्युलिटी कांय नाशिल्ली. सो आमी इमिडिएटली कितें केलें बिल्डींग जो रावताले शॉप्स बीन आसा पळय तें भायर सर म्हणलें आनी बिल्डिंगे सांगता वेकंट केलो. मडगांवांतल्या डेंजर बिल्डिंगेचो सर्वे सारकोच जाल्लोच ना म्हूण मडगांवचे शॅडो कावन्सिलाचो दावो. जे लिस्ट 2012-14 12-13-14 ह्या काळान जे लिस्ट ड्रॉ केल्लें ऑफ 18 स्ट्रक्चर्स वीच आर पोजिंग रिस्क पोजिंग डेंजर टू पब्लीक लायफ अशें म्हणून एक लिस्ट डिक्लेअर केल्लें जे स्ट्रक्चर्स केन्ना पडपाक शकता अशें म्हणून. आनी आयरोनिकली हें जें स्ट्रक्चर आज पडलां तें त्या लिस्टान ना. आनी त्या टायमारूय बी 2013-14 त्या टायमारूय बी आमी एक चार्ज केल्लो की हें जें लिस्ट ड्रॉ केल्लें वॉटर स्ट्रक्चराचें त्या टायमार तें लिस्ट पळोवपाक गेलें जाल्यार रियल इस्टेट जे लोकांक रियल इस्टेट इंट्रस्ट आसा तसलीच बिल्डिंगां त्या लिस्टान आशिल्ली अशें आमी दिसून आयिल्लें. दुसरे वटेन हुंवारांत हाताभायर गेल्ली परिस्थिती जाग्यार घालूंक सगळ्याच पावंड्यार यत्न चालू आसा. भुरग्यांची पुस्तकांय हुंवारांत पेड्यार. मुख्यमंत्र्याचे कचेरेंतल्यान खडकी, सावर्डे आनी मासोड्डेच्या 10वेच्या भुरग्यांक पुस्तकां पावली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विद्याधीश तीर्थस्वामींचो पिठाधीश म्हणून पयलो चातुर्मास सुरू जालो. पर्तगाळी मठांत अनंत चतुर्दस मेरेन चातुर्मास व्रत चलतलें. सगळ्या भाविकांनी कोविड मार्गदर्शक तत्वां पाळूनच चातुर्मास व्रताक येवचें अशें मठ समितीन मागलां. चातुर्मास व्रत आता सांगले संन्यासांक म्हणून, किंतु निज जावन पळयल्यारी प्रति एक व्यक्तीक हे चातुर्मास व्रत संबंधित आसा. खाली संन्यास धर्म कोण करता तांक म्हणून ग्रहस्थांक वैके आसा, ब्रह्मचर्य म्हण लोकांकय आसा, वानप्रस्थांकय आसा आनी संन्यास हे चारी वर्णाश्रम परिपालन करता आशिल्ले तसे लोकांक चातुर्मास संबंधित आसा. किंतु आज कसन जालें की म्हळ्यार ह्या कलियुगांतू खाली चातुर्मास व्रत म्हळकुडेन ते स्वामीन पालन करचे म्हणून जावन गेले. किंतु उट्टू लोकांन परिपालन कर का म्हणून शास्त्र सांगता. अहिंसा आम्ही न्ही सर्व लोकांनी ही अहिंसा तत्व परिपालन कर का. हे एक 4 महिन्यान तू आहाराचे एक परिपालन करत उरता. आहारान तू एक केलो विषय सांगिल्लो आसा ते आहाराचे ते मासान तू आहाराचे परिपालन करत उरता. अनेक लोक परत आपल्या घरा वताची. सर्व लोकांक एकच सूचन कसन की म्हळ्यार आपल्या घरा गेल्या नंतर एक 4 दिवस आपल्या घरांत उरचे आणि कसने एक थंडी ताप कसने एक लक्षण दिसल्यार वैद्यकीय उपचार घेवचेची म्हणून आम्ही तुमकां सांगताची. फाल्याक मठा गेले निमित्तान एक कोरोना स्प्रेड जाले म्हणले एक नाव्यान अशी हे सर्व लोकांले कर्तव्य आसा, आद्य कर्तव्य आसा. सो लोकांनी आपल्या घरा गेल्या नंतर एक 4 दिवस आपल्या घरांत उरनू. तदनंतर दुसऱ्या संपर्क आयल्यार आडना, किंतु 4 दिवस पर्यंत एक काळजी घेवका. म्हळ्यार सुमार लोक हांगा अनेक लोकांक संपर्कांत आयिल्ले आसाची. कसने एक निष्काळजी जावची नाका म्हळ्यार कितें रे आमी सूचना दिता आसाची. भूमिपुत्र बिलांतल्यान सरकार गोंयांत झोपडपट्टी वाडोवंक सोदता काय म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो प्रस्न. ह्या बिलांतल्यान टीसीपीचे कायदेच कोणशाक पडटले तांकां अर्थूच उरचो ना म्हणून विजयाचो दावो. विधानसभेत सरकारान आयत्या वेळार 11 बिलां फोर्सान पास केला. लक्ष घालचें म्हणून गोवा फॉरवर्डान राज्यपालाक निवेदन दिलां. विधानसभा अधिवेशनात निमाणे दिसा सरकारान फोर्सान 11 बिलां पास केल्यात. लक्ष घालचें म्हूण गोवा फॉरवर्ड राज्यपाला कडेन पावले. भूमिपुत्र बिलांतल्यान सरकार गोंयांत झोपडपट्टी वाडोवंक सोदता काय म्हणून विजयाचो प्रश्न. भूमिपुत्र म्हणटा ते आयकुपाक दिसता. भूमिपुत्र म्हणटा ते कोण? मूळ गोंयकार. हें केलां ते कोणा खातीर? नील गोंयकार. नील रे गोंयकार नील तातूंत. भूमिपुत्र जे आहा पळय तांकां ते अनऑथरायज न्ही. तांचे खातीर गोंय आज
आसा गोंयकारपण म्हणजे कितें उरलां तें मूळ गोंयकारा खातीर उरलां. तें नांव काडलें आनी भुमिपुत्र म्हूण लायलें म्हणून तें सगळें सारकें जायना. गोंय एक स्लम जावंक शकता, सगळें गोंयच स्लम जावंक शकता. अरे आमी उलयताले एक टायमार प्लॅन डिवेलपमेंट, एक सायडीन प्लॅन डिवेलपमेंटाच्यो खबऱ्यो उलयतात, दुसरे सायडीन स्लम करपाचें उलयतात. जे मनशाक कांयच ना अदर दॅन डोमिसायल ताणें स्लॅबूय घालचो म्हणून, मागीर सेटबॅक खंय गेलो, मागीर टावन प्लॅनिंगाची सनद खंय गेली, मागीर NA म्हणटा तें खंय गेलें. सो जर ताका हेंच करूंक जाय आशिल्लें, जर खरे भुमिपुत्रांक न्याय दिवंक जाय आशिल्लो जाल्यार बरे भशेन कायदो करूंक मेळटालो. हो कायदो करपाक ताचेर विचार जावपाक जाय आशिल्लो. सो सिलेक्ट कमिटीक कित्याक धाडूंक ना. दुसरें म्हणल्यार कितें की जें कितें पास केलां त्याच सकाळी हें बील इंट्रोड्यूस केलें, त्याच दिसा कन्सिडरेशनाक घेतात, त्याच दिसा पास करतात. आनी 1 आनी 2 न्ही 11 बिलां. दुसरे वटेन सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकार म्हणटा सरकार कितें करूंक सोदता. सहावले विस्थापितांचो प्रश्न अजून सुटूंक ना. भूमिपुत्र म्हणून तो सर्वसामान्य पयलीं सरकारान हातूंतलो तेजो उपयोग करून घेवचो न्ही ह्या बिला खातीर. बिलाचेर आमचो विरोध ना, पूण बील विरोध नासतना सुद्दां काही बील आसा हाजी पयलीं बी आयिल्ले कडेन आसा. पयलींचें बील आयिल्लें आशिल्लें तें आमचें गोवा रेग्युलेशनचें आशिल्लें ऑन एराची जी घरां आशिल्लीं ती आमकां 2016 बील हाडलें आनी 2018 तें एमेंड केल्ले कडेन आशिल्लें. त्या बिलाच्या अंतर्गत कितलीशीच गोश्टी आसात ज्यो आज पर्यंत जितलीशीच एप्लिकेशन लोक गव्हर्मेंटा कडेन पावले कडेन आसा ताचेर अजून पर्यंत क्लियरिटी काय आयिल्ले कडेन ना. जे लोकांनी आपली भूमी शाळेच्या प्रोजेक्टा खातीर दिली आनी तेंकां कितें दुसरे कडेन बसयल्ले कडेन आसा. आयज पर्यंत तांचे विशय जे आसा ते सरकारान सॉल्व करपाक शकले ना. जाल्यार 30 वर्सां नंतर जे लोक हांगा रावता, 30 वर्सां नंतर जे लोक हांगा रावता म्हणटा पळय, जाल्यार हे लोकां खातीर सरकार एक्झॅक्ट कितें करूंक सोदता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राज्यात कोविडाच्या नदरेन जतनाय म्हणून SOP पाळून कॉमन एंट्रन्स टेस्ट जाली. 10वे उपरांत सायन्साक वा डिप्लोमाक वचपी भुरग्यां खातीर कॉमन एंट्रन्स टेस्ट प्रत्यक्ष हजेरीत दवरिल्ली. भुरग्यांक सॅनिटायझर, मास्क आनी सोशल डिस्टन्सिंग सक्तीचें करून परीक्षा जाली. परीक्षेक भुरग्यांचो बरो प्रतिसाद. आयच्यान CET एग्जाम सुरू जाता, कॉमन एंट्रन्स टेस्ट. आमच्या स्कुलाची टोटल भुरगीं 249 बसल्या. सगळी SSC आमची 403 आशिल्ली, तातूंतली 249 कॉमन एंट्रन्स टेस्टाक बसल्या. आनी बाकीच्या स्कुलांनी हांगा सेंटर घेतिल्ली आसा ती सगळी मेळून 266 जाले, 266. आतां SOP गायडलायन्स कितें घेतले काय म्हणल्यार आमी तुमी पळयलाच आसतले भितर सरतना आमी सॅनिटायज करता भुरग्यांक पयलीं, थर्मल गन यूज करता टेम्परेचर चॅक करपाक, आनी तांकां मास्क घाला काय ना हें चॅक करता. आनी तांकां भितर एंट्री करतना सोशल डिस्टन्स मेंटेन करूनच भितर आमी एंट्री केल्या. आनी जे एंट्री पॉयंट आसा थंय आमी हे अरेंजमेंट केल्लो आसा. आनी मागीर आमी तांकां लायनीन सोशल डिस्टन्स मेंटेन करूनच क्लासीन सोडटा. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात.
प्रुडंट मिडियाचो संपादक संचालक प्रमोद आचार्याक फेलिसियो कार्दोस पत्रकारिता पुरस्कार फावो जाला. प्रमोद आचार्यान राष्ट्रमत आनी सुनापरांतल्यान पत्रकारितेचो प्रवास सुरू केल्लो. CNN, IBN, CNBC, IBN लोकमत अशा नामनेच्या मिडियात तांणी काम केलां. फेलिस कार्दोजो पत्रकारिता पुरस्कार आमी दर वर्साक एका पत्रकाराक भेटयतात. हे फावट तो पुरस्कार प्रमोद बाब आचार्य हाका फावो जाला. त्या खातीर हांव चड खोशी, कित्याक फेलिस कार्दोजाची पत्रकारिता आनीक आयच्या काळार प्रमोद आचार्य हाची पत्रकारिता खंय तरी जुळटा आनी मेळटाली. फेलिस बाबाच्या काळार पत्रकारिता एक वेगळेच तरेची आसली, आयज दुसरे तरेची आसा. पूण दोगूय गोंयचे हित सांबाळून, गोंयची अस्मिताय सांबाळून आनी गोंयची संस्कृताय सांबाळून फुडें वेतात. ही कोवीड काळ जाल्ल्यान आमच्यान हो भेटवण्याचो दबाजो फेलिस कार्दोज हाच्या जल्म दिसा ऑगस्टाचे 30वेर करूंक जायना. त्या पासत तो फुडाराक पत्रकारिता दीस आमी मनयतात. त्या दिसाक तो जातलो फेब्रुवारीचे 2 तारखेर. गोवा मायल्स आपणेच हाडला म्हणून बाबू आजगांवकारान केल्ली घोशणा टॅक्सीकारांक बरीच कोत्र गेल्या. टॅक्सीवाले डिजिटल मिटर बसयना म्हणून गोवा मायल्स हाडला म्हणटा ती खंय फट. बाबून खंय असली कांयच बसका घेतलीच ना म्हणून टॅक्सीवाले सांगता. कोस्टल बेल्टाक बीजेपीचे आमदार निवडून दिवचे ना, बीजेपी आड प्रचार करतले म्हूण टॅक्सीवाल्यांची शिटकावणी. 30% कमिशनाक लागून खंय बाबू काम करता. आम्ही प्रत्येकाच्या दारादारान भोंवतले आनी अख्ख्या गोंयान आमी प्रचार करतले कितें बीजेपी हटाव, बीजेपी आमी येवंक दिवचे ना. आमी जे मेरेन टॅक्सीकार गोंयकार आसा तो मेरेन आमी टॅक्सीकार गोंयकार आसा जो मेरेन आमी कशेंच तांकां बीजेपी सरकार कशेंच कोण दिवचे ना आनी बीजेपी एक पासून कॅन्डिडेट दिवचे ना आमी जिखोवन. आनी पयली बारी आसतली हेचे सोपटेचे नंबर कॉन्स्टिट्यूटिव्ह 1 आनी मागीर बाबू आजगांवकर आमी हटाव करतले बीजेपी. बाबून विचारपाचो न्हू, बाबू येयला मडगांवच्यान आनी ताका खरो प्लॅटफॉर्म खरी ह्या दिली ताका पेडणेकारांनी दिली. आनी आयज तेणी चिंतूंक जाय आसलें हे उलयतना की तेणी म्हणूंक जायना आसलें की आपूण हाडल्या हें केलां म्हणून. आदी तो म्हणटा न्हू ऑस्ट्रेलिया आमच्या हांगा येता रशियन हे तेणी जाणून घेवचें. तो ट्युरिजम मिनिस्टर काय आनीक कोण तो आमी नकळो. काल असेंब्लीन बाबू आजगांवकारान छाती ठोकपणे पण छातीर हात मारूंक ताका कितें जातालें हाड्डाचें हा कितें हा तें हांव नकळो. प्रामाणीक म्हणटा पळय न्हू तेणी तें प्रामाणीक मराठीन म्हाका बरोवन दाखोवचें. प्रामाणीक म्हटल्यार कितें तें पयशाच्या आनी कमिशनां खातीर तुमी सगळें फाडून उडयल्लें आहा. तुमची पोटां फक्त मोठी केल्ली आहा लोकांक हांगाले. दुसरी गजाल आयज पॅन्डेमीक आसतना सरकार आयज आमचेर तें लादून तो मिटर घालूंक सोदता न्हू. ह्या माध्यमाच्यानूय सांगता जो पर्यंत गोवा मायल्स आमची स्क्रॅप जायना तो पर्यंत जी फुडली गटागटी आहा त्यो रद्द करच्यो आनी हे पेंडींग दवरून हेजेर फुडें विचार विनिमय करचो. आमी जे कोस्टल बेल्टान आहा कोस्टल बेल्टाचेर मेनली उलयता. जी आमची टॅक्सी लॉबी आहा आमी स्वता आहोत. हजारांनी लोक वयतोन आमी कन्विन्स करतले लोकांक. वन चॅलेंज आहा फाटल्या 10 वर्सांक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान इन रिटर्न कंप्लेन टुरिजम डिपार्टमेंटान इन रिटर्न कितें कंप्लेन आहा 100 कंप्लेन 10 वर्सां तेणी दाखोवपाच्यो कोणा तुका आनी सारकें तेणी कागदपत्र घेवन दाखोवपाचें. शाही करता न्हू सरकार हिटलर शाही करता न्हू नाल्यार करूं सरकाराक फक्त 6 म्हयने उरले कोणा तुका तेंचे फक्त 6 म्हयने उरले बीजेपी सरकाराचे. तांकां कापासता आहा न्हू आमच्या कोस्टल बेल्टाक त्यांच्या आमदाराक धरून दाखय. पेडण्या मांद्र्या शिवोले कालांगूट सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन तुमचो बीजेपीचो एक तरी कॅन्डिडेट इलेक्ट जावन येतालो पळयता. हे आमचे कापासतात आनी चॅलेंज आहा. तो आयज जे उलयता न्हू तेजे कडेन गोवा मायल्स कमीत कमी 1.5 वर्सां इल्लिगल चल्ली. काय तेंचे कडेन डॉक्युमेंट ना. GDDCन तांकां कसलोच हें दिवंक नासलो. 2018 फेब्रुवारीन तांकां टेंडर फ्लोट केलो जाल्यार बाबूक म्हाजी चॅलेंज आहा सगळ्या टॅक्सीकारां कडसून चॅलेंज आहा. 2018 फेब्रुवारी जेन्ना टेंडर फ्लोट केलो तेज्या पयलीं जर तेणी आमची बैठक जर केल्या टॅक्सीकारांची बाबा मिटर घाला तुमकां गोवा मायल्स हाडिना ताका ओपन चॅलेंज तेणी आमचे कडेन बसचो डिबेटी. गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी अवॉर्ड जाहीर.
बेस्ट कमिटी म्हणून उत्तर गोंयांतले सांताक्रूज जाल्यार दक्षिण गोंयांतले कुर्टी खांडेपार बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट समितीक अवॉर्ड मेळ्ळा. वैयक्तीक पावण्यार उत्तरेस संकेत नायक आनी सुजीत कुमार डोंगरे, दक्षिणेत डॉक्टर मनोज बोरकार आनी दत्ताराम बोरकाराक पुरस्कार दिला. हेर सगळ्या पुरस्कार जैतिवंतांचो कुडचड्यार रवींद्र भवनात सोमारा भोवमान जातलो म्हूण पर्यावरण मंत्री काब्रालान कळयलां. बेस्ट BMC ऑफ नॉर्थ गोवा सांताक्रूज बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी हेका एक 50,000 रुपया सायटेशन आनी बरें काम करता म्हूण ताका आज तो अवॉर्ड दिल्लो आसा. एप्रिसिएशन एक सेकंड प्रायज म्हणटा अशें वो थर्ड प्रायज अशें म्हणटा ते पेना दे फ्रांस बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आनी मांद्रे बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आमच्यो मॅनेजमेंट कमिटी आख्खे गोंयभर 191 पंचायत आनी म्युनिसिपलिटी बॉडीन आसा. नॉर्थ गोवा वाटेन संकेत सुरेश नायकाक फर्स्ट प्रायज मेळिल्लो आसा. एप्रिसिएशन आमी जो मिस्टर सुजीत कुमार डोंगरे जो एक बरो काम करपी एनवायरमेंटान तांकां आमी दिल्ले आसा. इन साउथ गोवा द विनर ऑफ द इंडिविज्युअल कॅटेगरी डॉक्टर मनोज रमाकांत बोरकर. फर्स्ट प्लेस फॉर विनर फॉर द साउथ गोवा साइड इज मिस्टर सिनीचरण देसाई who has been very instrumental in doing this thing. The entire biodiversity board has selected Dr. Sangram Kishri Das, who is a MD as an award winner for applied biodiversity researcher. 15-16 जण जे who have been very instrumental in working for the conservation of biodiversity. हे आता सायटेशन जे आसा जे विनर आसा तांकां 50,000 आनी एप्रिशिएशन आसा तांकां 10,000 बेस्ट बायोडायव्हर्सिटीक दिल्ले आसा. इंडिविज्युअलांक 25,000 विनर्सांक दोगांयकूच प्लस सायटेशनाक एप्रिशिएशन 5,000 रुपया. बायोडायव्हर्सिटी इंथुजियस्ट जे हांवें सांगला तांकां 15,000 नॉर्थ गोवा साउथ गोवा प्लस एप्लायड डायव्हर्सिटी रिसर्चर ताका 25,000 प्लस तांकां सायटेशन आनी सर्टिफिकेट. हो प्रोग्राम जो 3 तारखेक सकाळी 11 रवींद्र भवन कुडचड्यार यांचे फेलिसिटेशन जातलें तेन्ना हांव मनांतल्यान तांकां सगल्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा. पेडण्यां दर वर्सा बुट्टी येता ताका तिळारी धरण जबाबदार न्ही तर सैमूच जबाबदार. चड पावस पडलो काय खंय शेतां भाटां बुडटात. सरकारान ही बुट्टी कशी टाळू येता ताचेर काम करचें म्हणून पेडणेचो मिशन फॉर लोकलाचो राजन कोरगांवकर मागता. धरणांत उदक आसतना पेडणेकारांच्या उदका खातीर कित्याक हाल जाता काय म्हणून ताचो प्रस्न बाबू पेडण्यां रावना म्हणून खंय ताका पेडणेकारांचे हाल कळना. दरवाजे उगडतात पाण्यासाठी ह्या म्हणपाचा चुकीचा असा. ते दरवाजे सताट उघडे असतात. ज्यावेळी जी पेडण्याची गोष्ट घडली आमच्या तळण हळण किंवा इब्रामपूर चांदेल या गावात त्यांना मुसळधार पाऊस पडल्यामुळे सगळं झाला ह्या आमकां तेंच्यांनी नजरे काढून दिला आणि आमकां तेतूर सत्यता वाटता. सो म्हाका इतलंच पण सांगपाचं आसा जी गोष्ट घडटा आमच्या पेडण्यात पाण्याची पूरस्थिती येता ती एक्च्युअली नैसर्गिक येता जास्त पावसामुळे येता. सो प्रिकॉशन घेणं हे आमचं काम असताना आम्ही घेवंक जाय. सो आम्ही तिळारी धरणाक दोष देऊन उपयोग नाही. बोलता बोलता अशाच गोष्टी येयले पाण्याचा कसा काय तर ते म्हणाले पाणी तर भरपूर असतं आमच्याकडे 50% यूज जायना. आमचो आमदार खंय गेलो कित्याक ह्या गोष्टीचो जास्त यूज करून आमचं पाणी कित्याक मॅक्झिमम आमकां 24/7 कित्याक दिना. जो नेतो असता तो दूरदृष्टी असलेलो जावो हे दिसून येयल्लेले आहा. ताका खबरूच ना हांगा 50% उदक जे आसा ते खंय तरी यूजच जायना ना म्हणजे पंपींग आमी खंय तरी कमी पडटा आनी हे नेते आहात ते फक्त अनपड आसात हे दाखोवन दिल्लेले आसा. काँग्रेस तिकेट विकता. बाबू कवळेकाराक विकिल्ली आता एल्टन डिकोस्टा घेता म्हूण काँग्रेसीचो केपेचो आदलो उमेदवार रॉल परेराचो आरोप. आपूण फक्त 139 मतांनी पडिल्लो. उपरांत आपल्याक तिकेट दिलीच ना. बाबून विकत घेतली. आता बाबू बीजेपीत गेलो. आपल्याक काँग्रेस तिकेट मेळटली म्हणून दिशिल्लें आता तिकेट विकपाक काडल्या म्हणून ताचो दावो. तो खंय विधानसभेक उबो रावतलोच. काँग्रेस नाजाल्यार दुसरो पक्ष. गेल ते पावटी जेन्ना म्हाका काँग्रेस तिकेट दिल्ली 139 वोट्सान हांव डिफीट जालो. परत लुईजीन फालेरान म्हाका तिकेट दिवं ना. बाबू तिकेट विकली आनी बाबून ती पयशान घेतली. तेच ना
बाबू जेन्ना BJP गेलो ही तिकेट आतां उक्ती जाली. आय थॉट आय वूड गेट इट. अकस्मात एक एल्टन डिकॉस्टा म्हणून भितर सरता. जेन्ना तेजो भाव आनी फामील BJP आसले आनी म्हाका दिसता अजून तेजो भाव आसा, हो भितर सरता आनी ही इज प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एज अ कॅन्डिडेट ऑफ द काँग्रेस. आनी पयर तो म्हणटा 100% आय एम गोइंग टू विन इट and I am going to get it. That means again the Congress tickets are for sale. I am going to contest this election and I will see that Elton is in the 3rd place. This is my challenge. Parties are approaching me. They have approached me and I will take a decision after consulting my workers within a period of 8 days. तुम्ही जर काँग्रेसीन तिकेट दिवं ना जाल्यार आपाच्या पार्टीचेर इलेक्शन लडोवंक शकता. आप इज ए ग्रोइंग पार्टी. कांग्रेस तो बुढ़ी हो गई. आज सांताक्रूज बांबोळी जय फिटनेस जिम उक्तें जालां. बॉडी बिल्डिंगाची आवड आशिल्ल्या भुरग्यांक परवडपा सारकी फी दवरल्या. जिमात सगळ्या वयोगटा खातीर उपेगाक पडपा सारकी इक्विपमेंट आसा. जिम लेडीज फ्रेंडली करपा खातीरूय खासा यत्न केला. एकूण 3200 स्क्वेअर फूट वाठारांत 3 फ्लोरांचे हे जिम सगळ्यांची आवड लक्षांत दवरून उबारला. जय फिटनेस जिम उगडला आल्तो सांताक्रूज बांबोळीन. हे जिम आतां 3 फ्लोराचें आसा. ग्रावंड फ्लोरार आमी कार्डिओ दवरला, फर्स्ट फ्लोरार स्ट्रेंथ जिम आनी वयर सेकंड फ्लोरार क्रॉसफिट. ऑल टुगेदर एप्रॉक्सिमेटली 3200+ स्क्वेअर फीट जिम आसा हे. आनी आमचे कडेन इक्विपमेंट सगळ्यांक भुरग्यांक आसा, मध्यम वयाचे आसा, जाणट्यांकूय आसा. आनी आमी हे लेडीज फ्रेंडली जिम करपाक ट्राय केल्या. वयर एंटायर फ्लोर पळय सेकंड फ्लोर आसा तो आमी इक्विपमेंट्स काही लेडीजांचे बरे बरे दवरल्या. सकयल आमचे कडेन कर्व मिल बी बरे बरे आसा. आनी आमचे टायमींग सकाळीं 6 ते दनपारां 12 आनी नॉर्मली आमचे टायमींग सांजचे 3 ते 10 आसतले. पूण सद्या रिस्ट्रिक्शन्स आशिल्ल्या कारणान 3 ते 7 पर्यंत आमी उगडे दवरतले सांजचे. आनी आमी बरो जिम केला हो. आनी फिजूय नॉमिनल दवरल्या कित्याक आमकां नॉर्मल लोकांक म्हणजे इवन गरीब भुरग्यांक जांकां बॉडी बिल्डिंगाचो हें आसा, आवड आसा, ताणें येवन हांगा मारचें अशें आमची इच्छा आसा. सो आमी फिजूय चड हाय दवरूंक ना. इत्सा असल्यार मनीस कितेंय करूंक शकता. दरेक बायल खरा कडेन जाय तसली भाजी रोवपाक शकता. सगळ्यांनी यत्न करचे. पर्राच्या कालिंदी साळगांवकाराचो बायलांक उलो. पोरुसावन कालिंदी पावसान टेरेस फार्मिंगांतल्यान भाजी आनी फळाची बागायत करता. घरच्या किचन वेस्टाचें खत करता. उपयोगान नाशिल्ले डबे वापरता. शाळेंतल्या भुरग्यांक अभ्यासक्रमांतल्यान शेतीचें म्हत्व शिकोवपाची खंय गरज आसा. आतां पावसान भाजीपालो रोवपाक शेतान मेळना म्हणून हांवें हें टेरस फार्मींग स्टार्ट केलें. तितून म्हाका फायदो म्हणजे कितें, घरान जे आमकां यूज आसा भाजीपालो, तो भाजीपालो आमी एवरी ऑल्टरनेट डे काडूंक शकता. आनी ही भाजी ऑर्गेनीक आसल्या कारणान आमकां ही डेलीचो आमचो जो भाजीपालो आमकां लागता तेतूनसून आमकां एक फायदो कसो. म्हाका अशें दिसता की शाळा कॉलेजींनी सुद्दां असो एक सब्जेक्ट आसचो जेणे करून आमची येणारी पिढी हें फुडें व्हरूंक शकतली. डबे बिबे भायर उडोवपाचे न्हू, हेतूनसून कितें तरी करूंक शकता आमी. हें दाखोवपाचें एक म्हजें हें आसा. हे वाल
हरव्यो मिरसांगो, वांयी, भेंडे, लिंबू, दोडकी, तवशी, तेंडली आनी कितें आसा आनी ते दुदी ते लांब जातात ते सुद्दां थंय अजून ते फुलतात. एक तर एक्सरसायज जाता, दुसरें कितें तरी 4 पयशे तुजे उरतात आनी तिसरें तुका तूं जेन्ना पिकयता कितें तरी तेन्ना जो आनंद तुका जाता पळय अनुभवता तो पिकयतल्याकूच कळटा. घरांतले जितके वेस्ट आसता ते वेस्ट प्लस हांव पयलींच बोकडाचें बी हाडून पयलींच हाडून दवरलेलें आसता. मागीर कितेंच करपाक न्हू आपणाची कुवत आसूंक जाय, पॉझिटीव विचार आसूंक जाय आपूण हें करतलें म्हणून. तेन्ना मायकल सरान आपूण सगळें फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे नांगरणी प्लस हार्वेस्टींग बी सगळें आमकां फ्री दिवंक लागलो. तेन्ना सगळ्या शेतकारांनी फुडें सरून शेतां केलीं. गोंयांत बायलांचे सुरक्षे खातीर सरकारान कितें पावलां उखल्ल्यात? रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या महिला गटाचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक प्रस्न. वास्को नगरपालिकेच्या मार्केटांत मटन चिकन विकप्यांक खंय NGO त्रास करता. रुमडामळ हावजिंग बोर्डांत एकल्याक कोयर बडयतना रेड हँड धरलो. गोंयभरच्यो एक खबरो. रेकॉर्ड्स अशें सांगता की गोंय राज्यांत एका आठवड्याक 4 क्रिमिनल केसीस बायलांच्या अगेन्स्ट जाता. हे सगळे पळोवन अशें दिसता की गोंय राज्य हे बायलां खातीर रावपाक सेफ ना. आमचे गोंय राज्य पयलीं कशें आसलें? आमच्या गोंयांत आमचे गोंयकार सुशेगाद रावताले, सेफली रावताले. काळोखान जावं रातच्या टायमार खंयसरूय भोंवपाक आमकां फ्रीडम आसलो. आयज खंय पावलां हें गोंय राज्य? तूं एज अ CM कितें करता? फाटल्या कोविड काळान तुवें तुजें फेल्युअर दाखयल्लेंच आसा. पूण एज अ होम मिनिस्टर आमच्या बायलांक आमच्या भुरग्यांक सेफ्टी प्रोवायड करपा खातीर तुवें कितें केलां? रेप केसीस जाता त्या क्रिमिनलांक तुमी धरता, बरें आसा. फुडें कितें जाता तेंचें? आजून मेरेन जितले रेप केसीस जाला तेंचेर ते रेप केसीस स्टडी करून तेचेर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर तुवें कितें घेतला? हे रेप केसीस जावपाक जायना म्हणून तुवें कितें केलां? 75% धंधा कुछ भी नहीं है. 75% पूरा धंधा बाहर है. तो हम लोग क्या होता है 25% हमारा धंधा इधर है म्यूनसिपालिटी का. तो हम लोग भाड़ा भरता है, म्यूनसिपालिटी का कचरे का ये भरता है, सब भरता है. लेकिन 7,000 भाड़ा भरता है, तो म्यूनसिपालिटी का भी भरता है, कचरे का भी. तो हम क्या बोलते हैं हमारा भी कुछ मार्केट का इतना धंधा डाउन हुआ है कि बहुत कम हुआ है. तो मैं क्या सोच रहा है कि थोड़ा बाहर का भी थोड़ा एक्शन लो. इलीगल है वो भी थोड़ा बंद. हम जो मार्केट का जो भी है म्यूनसिपालिटी का रूल से हम लोग पूरा सही करेंगे. आम्ही कितें आहा ते पळय आमी सगळे करपाक रेडी आसा. आमकां भायर हे मार्केट म्युन्सिपालिटीची लोकांची ना. म्युन्सिपालिटी आमकां जो सांगता आमी तेंचे आयकपाक रेडी आसा. क्लीन ना, क्लीन करपाचें म्युन्सिपालिटीचें काम, ते आमचें काम ना क्लीन करपाचें. आनी ते आमकां सांगता की तेंचे कडेन हे पेपर ना, ते पेपर ना. आमचे कडेन सगळे पेपर आहा. गव्हर्मेंट सर्वंट आमकां सांगले जाल्यार आमी तेंकां रिस्पेक्ट दिता. मिंजेचे लोक आहा तेंकां आमी रिस्पेक्ट दिवचे ना. NGO का इंस्पेक्शन मतलब NGO को तो इधर राइट नहीं है आने के लिए. ओके, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट आया है तो हम लोग उसको फॉलो करेगा. अरे सब देने बाता करे होता नहीं रे वैसा. आज तर पंचायत आज पंचायत आपण आज काय काम करू ना. आज 20 आता 20 वर्ष अजून काम करू ना. आज 20 वर्षाला पंचायत काय काम करू ना वाडे बद्दल 20 वर्ष आपण आज पंचायत काय काम करू ना वाडे बद्दल स्वतः एकला आता दादा अजूनही आखी गार्बेजचे कलेक्शन करता. सुपरवायझरान फोन केलो कोण तरी ट्रक हाडला म्हणून. मागीर इन्क्वायरी केल्यार म्हाका पालो तो मुन्ना म्हणटा पळय तेजो ट्रक. ताका फोन करून विचारलो बाबा तुवें कितें हाडला काय म्हणून. जाल्यार म्हाका ताणें सांगलें आमच्या घरा सायडीन खंय झाडां आशिल्लीं ती ट्रकान भरून हाडला. आनी तेजो पळय फोटो सुद्दां आसा म्हाजे कडेन. मागीर पयल्या तातूंत फक्त झाडां आनी काळीशी मातशी आशिल्ली. आनी आतां पयल्यार हो पळय 5 ट्रक नेसाचेर हाडून घालता हांगा. सुको कचरो बिचरो झाडां बिडां ती गार्बेज म्हणटा ती नेसायच्यान हाडली म्हणटा मरे. ती म्हणटा नेसायच्यान हाडली. एक बॅग उडयल्यार 5,000 फायन आहा खबर आहा तुका. फायन आसा. ट्रिप्यो घालता खंय. गार्बेज न्ही ती लाकडां बिकडां तुमी पळोवपाक शकता. तुमी पळयात. अरे ऑलरेडी आसा म्हणून तूं आनी हाडून उडयता. हांव काडटा तो पीठ मारून. हांव तो काडपा पीठ मारून घालतलो नाल्यार काडून उडयतलो. सो फाल्यां जेन्ना तो कचरो काडटलो किंवा काडपाना तेज्या मागीर कितें एक्शन घेतली ती पंचायतीन घेवं दी. समज पंचायत एक्शन घेना तेन्ना मागीर आमचो लोक पळयतलो एकदां एक्शन घेवपाचो. तो समज पंचायत एक्शन घेना लोक घेतलो. सर्व विद्या प्रदा
सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है और अब चमत्कार भी होगा। तो अब ज्यादा वक्त न लेते हुए हम गाने को तैयार हैं। बहुत अंधेरा है, चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। बुलेटिन इतल्यार सोंपता। प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात। वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। चार चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात। बी प्रुडंट, देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.